आयच्या पयले वाचपांत आमी नामानाक एलिझेव प्रवाद्यान कसो बरो केलो तें आयकलें. हो नामान कोण? नामान सिरियेच्या राजाचो सेनाधिपती, कमांडर इन चीफ इन आर्मी. ताका काथीची पिडा जाल्ली. कोंकणीन आमी ताका धवें कोड म्हणटा. आंग तुजें धवें जाता इलें इलें करून. कितलीं वखदां केलीं तो बरो जालो ना. तेन्ना ताच्या घरांत इज्रायलांतली एकटी चली चाकण म्हणून काम करताली. तिणें आपले धनिनीक म्हणलें, म्हजो धनी जर इज्रायलाक गेलो, थंय एकलो प्रवादी आसा आनी तो ताका बरो करतलो. तिणें आपल्या घरकाराक ही खबर सांगली. नामान सिरियेच्या राजाची चीट घेवन भांगर रुपें आनी हेर मोलादीक वस्तू घेवन इज्रायलाक येता आनी राजाक भेटता. राजा सिरियेच्या राजाची चीट वाचून सारकोच घाबरता. तो म्हणटा, ह्या मनशाक बरो करूंक हांव देव काय कितें? हें म्हज्यान कशें जातलें? म्हजेर झूज मांडूंक ताणें अशें कितें केलां अशें तो चिंतूंक लागलो. तेन्ना एलिझेव प्रवाद्यान राजाक सांगून धाडलें, नामानाक म्हजेशी धाड, हांव पळयतां. राजान नामानाक धाडलो. जेन्ना नामान एलिझेवाच्या घरा कडेन आयलो, एलिझेव भायर आयलो ना. भितर थावनूच ताणें आपल्या एका सेवकाक धाडून सांगलें, नामानाक अशें सांग, जॉर्दान न्हंयेंत 7 फावटी न्हांवंक सांग आनी तो बरो जातलो. सेवकान येवन नामानाक सांगतच नामान सारको तापलो, रागार जालो आनी म्हणूंक लागलो, म्हाका दिसलें देवाचो मनीस प्रवादी म्हाका येतलो, म्हाका हात लायतलो, म्हाका बरो करतलो. हें ताणें कांयच करूंक ना. जॉर्दान न्हंयेंत हांवें कित्याक न्हांवंक जाय? म्हज्या देशांत न्हंयो नात. अशें तो म्हणटाना ताच्या बरोबर आसल्या ताच्या सेवकांनी म्हणलें, धनिया, प्रवाद्यान तुका कितें सांगलां? ना म्हूण सांगलां न्हू, तूं कर. बरें म्हणून नामान 7 फावटी वचून जॉर्दान न्हंयेंत न्हालो आनी ताचें आंग भुरग्यांच्या आंगा भाशेन सारकें नितळ आनी मोव जालें. हें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. नामानान जरी पयली चूक केली रागार जावन, पूण बरो जातच तो प्रवाद्याच्या घरा फाटीं येता उपकार आठोवंक. आनी एलिझेव प्रवाद्याक म्हणटा, हांवें भांगर हाडलां, रुपें हाडलां, हें सगळें तूं घे. प्रवादी म्हणटा, देवाच्या नांवान हांव घेवचो ना. तेन्ना नामान म्हणटा, आतां हांव जाणा कोण तो खरो देव. तुजो देवूच खरो देव. आनी ह्या तुज्या गांवांतली थोडी माती व्हरूंक म्हाका परवानगी दी. आनी तो ती माती घेवन गेलो. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो तिमोथेक म्हणटा, जिवन जेजूची शिकोवण हांवें परगटली आनी ताचे खातीर आतां हांव एक कश्ट त्रास सोंसतां, बंदखणीन सयत आसां. पावलो कश्ट त्रास आयले म्हणून देवाचेर गुणगणाना, देवाचेर रागार जायना. उलटेन जाल्यार तो देवाक दिनवासी आसा. तो म्हणटा, जेजू सांगता आमी मेल्याव जाल्यार ताचे संगी आमी जियेतल्याव. ह्या उपकारी मनान सांत पावलो जियेलो. तिसऱ्या वाचपांत जेजू जेरुजलेमांत थावन गालिलेक वेताना वाटेर 10 जाण कोडकार लेपर्स येताले. आनी पयस रावन तांणी म्हणलें, सायबा आमकां नितळ कर, आमची काकूट कर. कित्याक जेजूच्या काळार कोडकारांनी गांवांत रावूंक जायनासलें. तुमी आतां कोडकाराक पळयलां ना म्हाका खबर ना. जांकां कोड जाल्लें आसता तांचें मांस कुसता. पयलीं बोटां, मागीर हात वेतात, पांय वेतात, दोळे, तोंड सगळें कुसता. आतां ताका वखद आसा, त्या वेळार वखद नासलें. त्या वेळार कोणाक कोड जाला ताणें गांवां भायर वचचें पडटालें.
आनी मागीर पयसतावन कोण तरी तांकां जेवण खाण उडयतालो तें खावन तांणी दीस काडचे पडटले आनी मेल्यार थंयच ती मागीर मनजातींनी सुण्यांनी तांची मोडी खावन वयची. तसले दीस ते कोडकारा लागीं कोण लागीं वचनासलो, भियेताले. आनी जेन्ना कोडकार गांवांच्या भायर रावता ताणें कांपीण मारूंक जाय तेन्ना लोकांक गमता आतां कोडकार आयला म्हणून. अशें आसतना हे 10 जाण कोडकार जेजू लागीं येतात आनी पयसतावनूच जेजू कडेन विनंती करतात आनी जेजू तांकां म्हणटा वचात आनी तुमच्या धर्मगुरूंक तुमी दाखयात, कित्याक त्या वेळार कोडाची पिडा जाल्ल्यान ती नितळ जर जाली, चडशी जायनासली, जर जाली तांणी वचून तांच्या धर्मगुरूंक मेळूंक जाय, तांच्या पाद्रींक. आनी तो मागीर तपासून म्हणटा बरें तूं आतां बरो जालोय, आतां तुज्यान गांवांत रावूंक येता. ते वाटेर वेताना ते बरें जालें, पूण तांतलो फकत एकलो. आनी सान लोक म्हणटा तो जुदेव न्हय, तो भायलो, तो समारियेकार. गोंयच्या उतरां सांगचें जाल्यार घांटी. हें उतर आमी वापरूं नये, पण मुद्दाम तुमच्या नदरेक हाडून दिता. आमचो लोक उलयतना हें उलयता घांटी भरलात, घांटी भरलात, खरें घांटी आमीच. तो आयलो जेजू कडेन आनी देवाक वखाणूंक लागलो आनी ताच्या पांयां पडलो. तेन्ना जेजू ताका म्हणटा हांवें 10 जाणांक बरें केल्लें न्हय, तर फकत एकटोच म्हाका दिनवासूंक येता. आनी जेजू ताका म्हणटा वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आतां जेजू ताचे थावन कितें आशेता, आपणाक येवन देव बरें करूं म्हूण ना, पूण देवाक आमी दिन वासूंक जाय, आमी सदां उपकारी मनाची आसूंक जाय, हें जेजू आशेता. आनी आयचीं 3 वाचपां आमकां एकूच संदेश दितात, सदांच आमी देवा सवें आनी हेरां सवें उपकारी मनाची मनशां जावंक जाय. आमचे कोंकणी भाशेंत आमी कोणें आमकां कितें उपकार केल्यार आमी कितें म्हणटा, देव बरें करूं. पूण आज हें उतर गोंयांत आमच्या क्रिस्तांव लोकां मदें नाच म्हणल्यार जाता. जेजवीत मिशनरींनी 16व्या शेंकड्यान हांगाच ह्याच पोरण्या गोंयांत, हांगा म्हणजे सान पॉल कॉलेजीन थंय एक आर्च मात्र आसात, थंय तावन आमच्या लोकांक शिकयलें देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं, देव बरी रात दिवं आनी देव बरें करूं. काय बरी हीं उतरां, पूण आमच्या लोकांन हीं सोडलां. आनी गूड मॉर्निंग फादर मागीर हांव तांकां म्हणटा तुकाय देव बरो दीस दिवं बाय. आतां इल्लें आयकून थोडीं म्हाका आतां कोंकणींतल्यान म्हणटात, हांव तांकां तांचे फिरंगी भाशेंतल्यान जाप दिना. बाबा आमचें भांगार आसतना आमी दुसऱ्यांचो गोबोर माथ्यार घालून भोंवता, कसलीं दळदरी आनी पिशी मनशां आमी. खंयचेय भाशेन देव बरो दीस दिवं अशें देवाचें नांव काडून उतर म्हाका आयकूंक मेळूंक ना. संस्कृत येदी व्हडली भास, पुरातन भास, ते भाशेन धन्यवाद. हिंदी गुजरातीन धन्यवाद, मराठीन आभार, तमिळान नंड्री, तेलुगू ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕನ್ನಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮಲಯಾಳಂ ನನ್ನಿ, ಉರ್ದು ಶುಕ್ರಿಯಾ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಸಿಯಾ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಒಬ್ರಿಗಾದ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ग्राशियस, फ्रेंच मेर्सी. ही उतरां कोणें म्हणूंक घेतात, थंय देवाचें नांव ना, फकत कोंकणी हे आमचे एकच भाशेन पळया. देव बरें करूं, कित्याक तुवें म्हाका बरें केलां, म्हज्यान तें तुका पाटीन दिवंक जावचें ना, देवूच तुका बरें करूं. कित्याक जेन्ना देव करता तें तो चड मापान करता. काय बरी आमची उतरां पळया. कित्याक म्हणून आमी सांडल्यान गाय. कांय वर्सां पासून आनी आज मेरेन आमचे कांय भाव आनी भयणी रोमी लिपीक नीत मेळूंक झगडटात, ही भोव बरी गजाल. पूण हांव म्हणटा फाल्यां रोमी लिपीक चिंतुया, सरकारान मान्यताय दिली, पूण आमचो लोक कोंकणीच उलयना मू, मागीर कितें फायदो?
सरकारा कडेन झगडून आमच्या घरांत आज कोंकणी आसा, आमची काजारां कोंकणींतल्यान जातात, आमचे वर्दी आनी कितें आसात कोंकणींतल्यान जातात. सगळें इंग्लीश चल्लां आज गोंयांत. कितें चल्लां बाबा? आमची आवय भास देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. जो कोण आपली आवय भास उलोवंक लासता तो देवाक अपमान करता. कित्याक देवान दिल्ली ती भास आमकां, आमची आवय भास म्हणून. हेर भासो आमी शिकुया, उलोवया, बरोवया, सकट करुया, पूण आमची भास आमच्या घरांनी ना जाल्यार आनी कोण ती उलयतलो मागीर? सदांच आमी देवाक उपकारी मनाची आसूंक जाय आनी हेरांकूय उपकारी मनाची आसूंक जाय. पूण आमी तशें आसा वय? घरांत आमची आवय वा आमची भयण वा आमच्या घरकान्नी आमचे खातीर मोगान रुचीचें जेवण रांदतात वय मू. पूण आमी केन्नाय तरी तांकां माय आज तुवें बरें जेवण केलें, म्हजे पत्नी तुवें बरी आज कडी केली, देव बरें करूं अशें म्हणटा. वा आमी केन्ना तिचेर तापोवन म्हणटा तूं म्हजी हात धरलेली पतीन वा रानांतली वागीण वा बिळांतली नागीण अशें म्हणलें जाल्यार ती लागीं येतली. ते सुवातेर केन्ना तरी घरकारान आपल्या घरकान्नीक मोगान म्हणूंक जाय तूं म्हज्या घराची सोबाय, तूं म्हज्या काळजाची पपाय, तूं म्हज्या भुरग्यांची ससाय, देखून हांव करतां तुजी इतली अपुरबाय. अशें जर तरी घरकारान घरकान्नीक म्हणलें तिका बरें दिसचें ना आनी त्या दिसा ती जेवण आनी चड रुचीक करची ना. करतलीच. कित्याक? आरे घरकारान म्हाका केन्नाच बरें उतर दिल्लें ना. आज हो म्हाका अशें कितें म्हणटा, खंय तियात्रांत गेल्लो काय कितें आयकलीं कितें उतरां अशें म्हणचो ना, अशी ती म्हणची ना. तशेंच ते घरकान्नीन घरकारा फाटल्यान सगळो वेळ फाटीक लागून तूं म्हजो घोव वा दुदान भिजयल्लो फोव अशें जर अपमानाची उतरां उलयलीं तो तुका आनी लागीं येतलो, तो तुजे तान पयस वेतलो. ते सुवातेर केन्ना तरी घरकान्नीन आपल्या घरकाराक म्हणूंक जाय तूं म्हज्या घराचो दिवो, तूं म्हज्या जिविताचो खांबो, तूं लोणयांचो उंडो, तुजे मुखार सगळेच दादले कुंडोच कुंडो, तूंच उंडो अशें म्हणलें जाल्यार तो घरकार तुजे कडेन मातशें पळोवन हांसचो ना आनी म्हणटलो हे आज कितें जालां, हरशीं म्हाका ही तापताली आनी आज भशेन कितें मोगान उलयता, कितें जाय गाय का म्हज्या कडल्यान, कितें जावं म्हणलें असो तो चिंतचो ना. पळया उपकारी मन चड गरजेचें आनी तें आमी व्हडांनी पयलें पाळूंक जाय आनी आमच्या घरांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या नातरांक तें शिकोवंक जाय. बाबा तुका कोणेंय कितें एक बरें केलें देव बरें करूं म्हण. म्हाका एक बरें लागता जेन्ना हांव बाजारांत वेतां, आमची हिंदू अस्तुऱ्यो आसात शिकप नासल्यो, कितें घेतच हांव तांकां म्हणटा देव बरें करूं बाय, तेन्ना ती म्हणटात बाबा तुकाय देव बरें करूं. हिंदू लोक म्हणटा आनी आमच्या लोकांन हें सोडून दिलां. आमचें भांगार आमी भायर मारलां आनी दुसऱ्यांचो गोबोर माथ्यार घालून भांगार म्हणून आमी जियेता. चिंता ताजेर मातशें. देखून आज आमी देवा सवें आनी एकामेका सवें उपकारी मनाची जावंक आनी देवान दिल्ली ही आमची आवय भास ती खंयची जावं, कोंकणी जाल्ल्यांक कोंकणी, मराठी जाल्ल्यांक मराठी, हिंदी जाल्ल्यांक हिंदी, आपली आवय भास उलोवंक लज्जे नासतना जियोंक देवाचो आदार मागुया.